सर सर तर आयज वर्ल्ड सॉयल डे आसा आनी एज अ पाले तोळे शेतकार असोसिएशन कितें करपाक सोदता सर तुमी? आज एक व्हडलो दीस एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाली शेतकार असोसिएशनाचो म्हाका दिसलें कितें आज 5 तारीख डिसेंबराची आनी आमकां कळ्ळें ते भाशेन आज वर्ल्ड डे 2024 आमी चिंतलें की ही वर्ल्ड डे आमी ही शेतां सगळीं साफ करुया म्हूण आनी आख्खी शेतां आमी आज साफ केले कित्याक ही सॉयल न्हू आमची पीक ही जमणीची पीक म्हणलें जाल्यार ही माती म्हणल्यार म्हणून जाता आमची आवड आज आमी घरा कडेन केळ्यो दुसरे फ्रूट रोयताय आनी आमचे जिवीत आमी मुखार वताय सो आज हांव उलमातां आमच्या युथांक इन्स्टिट्यूट्स एड्युकेशन इन्स्टिट्यूट्स आहाय तांकां तेमी आज भुरग्यांक भायर हाडपा जाय आसलें आनी भुरग्यांक भायर हाडून हो एक वर्ल्ड डे न्हू दाखोवपा जाय आसलो भुरग्यांक कित्याक हे सॉयली आमी मोग करपाचो ही सॉयल तरी आमी तेजी तरी परामर्श केली सो आमकां ही ग्रिनरी दिश्टी पडली आज आमकां गव्हर्मेंट सॉयल टेस्टींग दिता हें सगळें कित्याक दिता आमची ही सॉयल ही माती न्हू बरी उरपा जाय म्हणून तेच भाशेन आमची कमिटी शेतकार पालितोड्या शेतकार असोसिएशन मुजे बराबर आमचो एटर्नी आहा सगळ्यांनी आमी चिंतलें हें साफ करपाक आनी एक मॅसेज पास करपाक हे युथाक की तुमी तरी हे भाशेन केलें की आमची सॉयल ग्रिनरी ही बरी उरतली आनी गोंयां एक सुंदर गोंयां आमकां दिश्टी पडटलें तेच भाशेन हांव काळजांतान देबोडकर म्हणटा आमचे फार्मर्स क्लब कोर्ताली आमच्या प्रेसिडेंटाक जो आमचो MLA आहा कोर्ताली गोस्तींचो बाब आंतोनवास तेणें आमकां सगळी मशिनरी दिली हें सगळें साफ करपाक आमी सांगलें ताका की आज एक वर्ल्ड सॉयल डे सो आमकां एक क्लिनींग करपा जाय सो आमकां एक आज समाजाक दाखोवपा जाय सो तेणें आमकां ही मशिनरी दिली त्या बोलदेक हांव कोर्ताली फार्मर्स क्लबाक काळजांतान तेंच्या मेंबरान देबोडकर म्हणटा रोवपाकूय ते आमकां तयारी कोताय आनी आतां हें वांयगण आतां आमी रोयतले आमचो लोक रोयतलो तें वांयगण सो वांयगणूय मागता हे सॉयली उदेशी हे मातये उदेशी बरी पीक जाल्यार पुरो लोकांक बरी बोलाक जाल्यार पुरो आमी कितें पिकयताय तें खावपाक तेच भाशेन आमचें हें तोडे आहा हे तोड्याचें आमचें ऑप्शन आहा हे फामाद तोडे आमचे पाली तोडे म्हणटाय ताका हेजे 18 तारखेर इकरारांचेर हिंगा मामलादार जे हे मनीस येतले हें ऑक्शन करतले बट हें ऑक्शन फकत आमच्या शेतकारांक जे हिंगा शेत रोयताय तांकां तुमचे एक मॅसेज दिता की 18 तारखेर इकरारांचेर डिसेंबराचेर हिंगा हे तोड्याची पावणी आसतली फॉर ओन्ली फॉर आमच्या शेतकारांक तेच भाशेन आज म्हाका आमचो एकलो एक जनरल सेक्रेटरी बाबा आनंद सतरकर तो आज आमी ताका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान आज व्हडलो दीस मनयला टोनका कारंजाले आमचो मिनिस्टर एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑनरेबल रवी नायक तेणें आज व्हडलो प्रोग्राम दवरला टोनकार सो आमचो जनरल सेक्रेटरी आज थिंग गेला आनी हें एक आमकां व्हडपण खुशालकाय सो हीच हांव आज मॅसेज दिवपाक सोदतां आनी जेन्ना तुमी म्हाका हिंग मेळ्ळे आज आमी चिंतलें की आज ही एक मॅसेज आमी सगळ्यांक पावोया सो काळजांतान तुमकां देवबडकर म्हणटा मिडिया सर सुवातेर हांव तुमकां मिडिया दिनवासी आनी आयज आमगे वर्ल्ड सॉयल डे हांव पयली सुवातेर बाब आंतोन वाजा आनी बाब मेर्सियन वाजा उपकारी कित्याक ही जायतीं वर्सां जालीं आमकां हें मशीन फाव कोत्ताय तांचे वरवीं हे आमकां निवळ करपाक आधार मेळटा जाय तो आनी जायतीं वर्सां ते फ्री ऑफ कॉस्ट दिता आनी लोकांक शेतकारां हेंचो फायदो घेवपाक मागता जायते पावटी आमी म्हणटा कितें शेतकार म्हणटा कितें जायना हांव शेतकारांक सगल्यांक मागता हे मिशनां फायदो घेवचो कित्याक जायतो हो आमकां फ्री ऑफ कॉस्ट दीन जायतीं शेतां लोक आहलो पाट दवरलो तितून बरी केल्या लोकांनी आनी आतां ही ग्रिनरी दिसता पडो आमकां हें निवळ केलें आतां वांयगण आमगेलें सगळें शेत आहा तें आतां वांयगण आतां लायतले हे शेत
हे निवळ केलें तें हालीं 2 पासां मेशीन घाय तें निवळ केलो आनी 1 पासां मेशीन घाल मागीर रोपतले लोकांक जाय ते कास्ती काडले निवळ करपाक पूण हितूंतल्यान फोड मेळ्ळ्या पुरो कित्याक लास्ट इयर आमकां हे पावसांत कांय बी जालें ना कोणाक कांय बी जालें ना पावसान काबार जालें पण हांव समजता हे निवळ केलें कोन्न लोकांक बरें पीक जाता अशें आनी लोकांक जाय ते हे मेशिना फायदो घेता हांव मागता